पणजे कदंब बस स्टँडाचे बिल्डिंगेत फातोडेर अकस्मात उजो लागलो. कोट्टीचे जवळपास लुकसाण. फातोडेर संक सावन 9:30 म्हणल्यार फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो. बस स्टँडाचे सेफ्टी ऑडिट जाल्ले तरीकय अपकिर्त जालें. आरटीओ ऑफिस सामकें काबार जालां. आरटीओ ऑफिसाचो कांय भाग सकयल कोसळ्ळो. एका बस ड्रायव्हराक धुंवर दिसलो. ताणें बाकीचे ड्रायव्हर आनी कदंबाचे एमडीक सांगलें. उजो पालवलो, मात बस स्टँडाचे सुरक्षेचे प्रस्न उप्रासल्यात. पणजे कदंबाच्या बस स्टँडातलो हो धुंवर. उजो लागलो तो आटपा हाडटा म्हणल्यार 10 फायर ब्रिगेडींक सुमार 3 वरां लागली. आरटीओ ऑफिस काबार. डॉक्युमेंटांचो गोबर जालो. सेफ्टी ऑडिट जावनूय ही गजाल घडल्या म्हूण कळटा. सुरवात जाली बेकरींतल्यान. मागीर थिंगासून तो स्प्रेड जाला वयर आनी वयर आरटीओ ऑफिसान लागलो कित्याक कारण ते पोन्ने त्यो रद्दे बी आशिल्ले न्ही ताका चड उजो पेटलो. तो आरटीओ ऑफिस एंड डावन स्टॉक ऑफ प्रेसिडेंट आनी दुसरे स्टॉक काय जावन कितलें लुकसाण आसपाक इट इज मोर देन 1 crore. सुमार कोटी वयर मालमत्ता काबार जाल्या. कदंबाक मोठो फटको. एनफोर्समेंट ऑफिस बरोच डॅमेज जाला. रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑलमोस्ट 1/4 रिकॉर्ड्स बी अफेक्ट जाले. सो आमकां एक्झॅक्ट पोजिशन आयज दनपार पर्यंत कळटलें आनी गरज पडली जाल्यार 1-2-3 दीस आमकां शटडावन घेवन परत आमकां वील हॅव टू गेट बॅक टू नॉर्मल. सो आणि इतलो स्प्रेड जालो न्हय की कांयच कळना रे. हांवें तरी असं म्हटलं आमी रेस्ट रुमाचे आमचे भितरले दारां बी बंद केली. हांवें म्हटलं कितें जालें आसता, धोके कितें पडले आसता. पळयताल्यार मागीर सगळे लोकांनी भायल्यान क्रावड केलो. आरे कितें उजो लागलो. तेन्ना आमी मागीर सगळे रेस्ट रुमांतल्यान भायर सरले. भायर स्टँडार जर येवन भायल्यान जर पळयता जाल्यार आख्या 4 वाटेन सकून बस स्टँड सामको एकदम डार्क स्मोक आनी सामको एकदम अशें जालें दिसलें की सामकें आतां हें बस स्टँड आतां हें जाता, ब्लास्ट जाता आमकां. आनी ग्राहक म्हणटा पळय न्ही ते ऑटोकार येयनाली. म्हाका दिसता तरी पूण 10 तेंच्यांनी बॉम्ब धाडले. म्हणून आमी हे अपील करता. Then I inquired whether the reports are computerized. I am told 2009 onwards reports are computerized. I appeal करता all departments, private people, even private person, they should computerize the records and keep safe in an external risk or whatever it is. Assessment and the cause of the fire mostly is because of the short circuit. So maybe these people there are chances and possibilities of a foul play. So we also inform the Goa police to have round the clock services at the Kadamba bus stand. उजो पालयला खरो, पूण थंय आशिल्ली शॉपां, तांची सेफ्टी तशेंच फायर ब्रिगेडीन केल्ल्या सेफ्टी ऑडिटा विशीं कितलेशेच प्रस्न उप्रासल्यात. Shop being on the ground floor may not be a danger, but certain safety measures have to be followed, like proper wiring, etc. If that is done, I don't think anything is a danger. Fire department and safety audit केल्लो म्हणून कळटा आनी काही शॉपांक तांच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले अशें कळटा. एक्झॅक्ट कितें तें आमकां वी आर नॉट प्रिवी टू दॅट इन्फॉर्मेशन. पण अशें जर पयलीं जर जाल्लें जाल्यार आनी फायर ऑडिट जाला जाल्यार कंप्लायन्स जावंक जाय आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज गांधी जयंती. पुराय देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधीची जयंती मनयता. गांधीचे अहिंसेक लागून पुराय विश्वांत वळख. तांचे जल्मदिसा पुराय संवसार हो अहिंसा दीस म्हणूनय पाळटा. गोंयांत गांधीजीच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपपाच्यो सरकारी तश्योच बाकीच्या कांय संघटनांच्यो कार्यावळी जाल्यो. लाल बहादूर शास्त्रीची जयंती सरकारान मनयली. दुसरी एक गजाल सदांच म्हाका खटकता. ज्या मनशान आराम हराम आहे म्हणलो, ज्या मनशान वर्क इज वर्ल्डलीनेस
असो नारो दिलो ताज्या जन्मदिसाक आमी सुटयो घेतात. हांव सुटी रद्द करपी म्हणून कॉन्ट्रोवर्सी करूंक सोदिना, पण म्हाका दिसता वॉलंटरी सगळ्यांनी ह्या दिसा स्वच्छतेच्या मोहिमेन तरी कमीत कमी कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. म्हणजे कमीत कमी एक वेगळ्या प्रकारचे काम प्रत्येक जाण करून गांधीजी खरी आर्ग्या दितले, खरी श्रद्धांजली व्यक्त करतले अशी आयज हांव अपेक्षा बाळगता. Give a break.